हॅलो मारिओ हाय सर कसा कसा आहा परत आणि मनिका बाय सर बरेच दिसले आमका तुका मेळोन आयज कित्याक जायतो तेंप जालो आमगे ही मुलाखत पेंडींग आसली मागीर कितें म्हण तूं मारे बाब आहा परत तुगे फेमस डायलॉग स्टार्ट कर अरे गाइस जेली हायली पिली न्हिदोली उठोली कित कोताय अजून तेकून न्हिदोन आसल्या उठाय हांव येयला तुमचो मोगाचो मारिओ आज येयलें कित्या लागून स्पेशल कितले दीस जाले हांव बोटीचेर सावन येयल्या ऑलमोस्ट 5 months जाले सर आमकां रावता इंटरव्यू घेवपाक कितें विचारू आमकडे कळ्ळां तुका सो आमी हितूनय बिजी जाले सो एटलीस्ट आमकां लास्ट एक टायम मेळ्ळो सो ते गेले आणि हांवें आयकलां ते दिसा तूं वचपा हय बोटीचेर येत घेतो आनी वयत घेतो तो कोणा फकत लोकां उठायता आनी आपूण न्हांवन जाता आनी कितें म्हणटा मनिका बाय हाव डू यू लुक एंशियस ऑर नॉट आयज आमची मुलाखत जातो तुका एक बरी उर्बा येयली हो ना गो उर्बा आहा जायती आणि सर म्हाकाय बी जायते जालो सांगपा लागले की आमी एक धाकटीशी बायट घेया आमगेली दोगांयगेली आयसले सो आयज फायनली सर जायत पडेन सांगत आसलो आमी एक बायट घेया आयज फायनली आमी टायम काडा आनी जे टायम मेळटे भशेन आमी येयलाय ओके तुज बरोबर मारिओ जाय म्हणजे म्हाका कितें दिसलेले तो येजमान येयलो म्हणटा 2-4 दिसांनी जातो म्हण 4 म्हयने तुवें मारिओ तुकडे दवरला आतां वचपा टायमार मातशें वगत मेळटा म्हाका बट एनी हांव इट इज नायस टू मीट मारिओ बाब तूं काय सोशल मिडियाचेर यू आर नॉट अ न्यू एंटिटी तुका आयज आख्ख्या संवसारांत लोक जायतो गोंयकार तरी चड वखता आनी लोक तुका तुगे फेमस डायलॉग आवडता उठाय उठाय कित्याक न्हिदोन हाय बरें आहा सो मारे बाब म्हाका आयज ही मुलाखत हिंगा आमचो दोतोर जागशिगर बाबा बरें करपाक मेन हेतू म्हणजे हे हो जागशिगर बाबाचो स्टॅच्यू बसोवपाक आनी हेर तेजें ब्युटिफिकेशन करपाक तुजोय भरपूर हात आहा हितून आमी जावं MLA जावं सरपंचांक पंचांक जावं मनिका बायक पासून आमी जायतो वाखाणला ह्या बऱ्या कामाक लागून पूण तुजो हात बोट आहा म्हणून जायत्या लोकांक खबर ना आसतली पयले सुद्दां ती रेलींग पळय तुवें घायली इट्स अ ब्युटिफूल थिंग हेजेर तेका आनीक एक बरो गेटअप येयलो आमकां हय सो पयले सुद्दां ते देव बरो करूं म्हणटा तुका कित्याक एकूच उतराक तुवें म्हाका तूं म्हणलो सर गो हेड ते कितले हजार पडो लाख पडो सो ताका लागून पयले सुद्दां ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द गोन्स तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू सर हय आतां आयचो पॉडकास्ट करपाक फकत हो हेतू फकत हे रेलिंगाकूच लागत न्हू बट हांव ह्यो पॉडकास्ट करता आसतना जायते गोंयचे तशेंच गोंयच्या भायल्याकूय हांव इंटरव्यू करता सगळे भाशेचे सदांच म्हणटा हांव जावं फिल्म स्टार तियात्रीस कांतोरीस एक्टिविस्ट इंटलेक्च्युअल म्हणनाका सगळे भाशेच्या लोकांक हांव आय ट्राय MLA मिनिस्टर्स म्हणनाका सगळे ओपोजिशन म्हाका कांय लागना तितून सो आयज तूंय एक बरो व्हडलो आमचो खोडेगांव वेल नोन फिगर तूं आयज गोंयांत आनी तारवटी तर तुका जायतो लोक वळखता बिकॉज यू हॅव सच अ बीग फॅन फॉलोईंग कित्याक शिपींग म्हणल्यार सांगत नाका आनी गोंयच्या लोकांक तुजें लायफ लोकांक कळनी मारिओ म्हणजे कोण डिसोजा व्हेरी फ्यू डिसोजाज इन आंबेली बट मारिओचें लायफ कितें जावपणीसान आयज पर्यंत कॅन यू टेल इन शॉर्ट येस इज कॉल स्कूलिंग फॅमिली लायफ कितें येस एक्चुअली ऑलरेडी हांवें सांगलो आहा म्हगे विडियो पूण आयज खुशी भोगता सरागे चॅनलाची सांगपाक ल्हान आसतना सारकी गरीब तो जाणा आसतलो तोय आंबेलकार ओके ल्हान आसतना गरीब सारकी मामी काजार केली आम जालीं हांव आनी म्हगेली एक भयण आहा इवा सो ल्हान आसतना मागीर आमी बेनावली रावतालीं आनी थिंगा आमी भाड्यान रावप घर नासलो आमचे कडेन सो आमगे डॅडी कडेन घर नासना सो तेका भाड्यान रावतालो आनी भाड्यान दवरलो तेमी आमकां 1 रुपय घेवूं ना सो तशें म्हणजे रावतालें थिंगा आनी थिंगा
ओल्ड जाली. सो ओल्ड जातकच कितें जालें, आदार ना जालो आमकां. सो डॅडीगेले पयशे पावनाय जाले, तो कामां वयता थिंगा. सो मामीन चिंतिल्लें भायर वयतो मू आपूण, कळ्ळें तुका. सो ती कुयट गेली आनी थिंग तें 10 वर्सां काडलीं. आनी तशें कुयट वयलोलें थिंगा कोण भाड्यान दवरलो चोय आमकां वेरोनीक आंटी म्हूण, ते कुयट वयली. कितें तरी पयशे जातले, कितें तरी आदार मेळटो म्हज्या भुरग्यांक 2 जाण. सो थिंगसोन मागीर म्हाका बोर्डिंगाक आयलो चोवपाक. ना बोर्डिंगाक न्हू, बोर्डिंगाक आसता म्हळ्यार हांव माशेंना थिंग रावपाक लागलो, कळ्ळें. आंबेलीच माशेंना थिंगा. सो थिंग आसतना रावलो ल्हान आसतना. मागीर तशें मागीर बोर्डिंगाक आयलो सिल्को हिंगा रिवणा बोर्डिंग आहलो हांव. सो रिवणा बोर्डिंगाक आसतना म्हगेलो बापूय सोंपलो, कळ्ळें. सो बरी दूख भोगता. ल्हान आसतना 4th वा 5th आसतना बापूय सोंपलो म्हगेलो आनी बरी दूख जाली. मामी एक्चुली मामी येयलो आहली कुयटसून. सो ती हाल वचपा आहा म्हळ्यार आयज मरण जालें तेलें. आनी ती हाल गेली. हांवें दोगांयकूय भुरग्यां सोडून ती गेली. सो तें 10 वर्स काडलीं, जायते त्रास काडले. ओके आमी तशी मागीर बोर्डिंगासून काडलो. मातशें शिकपा मातशें जड आहलो. सो बोर्डिंगाक काडलो आनी तशें मागीर माशेंना थिंग रावलो. माशेंना थिंगसून मागीर हांव रेजिना वचूं लागलो. सो रेजिना मागीर थिंग फेलूय जातालो, कळ्ळें तुमकां. सो मागीर निमाण वगत म्हणटा जालें म्हगेलें. प्रायवेट केली SSC. मागीर थिंग जालें आनी एक दीस हांवें मागीर कोर्स केलो, FMB म्हूण कोर्स केलो. सो तेच्या फाटल्यान हांव हॉटलां वचूं लागलो. थोडे म्हगेले पयशे सेवींग केले, कळ्ळें तुमकां. मामी 10 वर्सांनी तें धाकलोसो एक लुगार घेयलो हिंगा न्यू आंबेली तें न्यू आंबेली. मामा तेगे ऑपोजीटूच थिंगा माम आहा आमगेलो. सो तेजे ऑपोजीट एक धाकलोसो लुगार आहलो, तो लुगार घेयलो. ओके आनी थिंगा तेणें धाकलेंशें घर काडलें कारण ती मागीर आंको गेली, कुयट गेली आंकोडे. आनी तशें मागीर हांव आनी म्हगे भयणूय रावपा लागलीं. एक्चुली हें म्हाका सारकें आमकां घर बीन कांय आसना, ही चड खुशालकाय आहली आमगेली. एक घर तरी आसली. मागीर तें जालें, घर जालें आमगेलें, सगलें जालें. ओके आनी तशें मागीर एक दीस हॉटलां वयताच म्हाका एक म्हणजे कॉन्टेक्ट मेळ्ळो. म्हणजे कोण भायर धाडटाय म्हणून लागलो, स्विझर्लंडो गोंयकाय धाडटाय म्हणून लागलो. ती सांगो ती हांव बरीं वर्सां पयलीं. ओके ऑलमोस्ट 18 years बॅक. ओके सो अशें आमकां एजंट मेळ्ळो. सो आमी 4-5 जाण कितके आहले, कळ्ळें तुका. 4-5 जाण कितके आहले आनी ते आमकां सगळी पासपोर्ट दी म्हणून लागलो, अमके पयशे पोटाय म्हणून लागलो. आमगेले एक हॉटलां आपयलें पणजे आपयले, सगळी पासपोर्ट येयली आनी अमके दिसांनी आमकां आपयले, पयशे घेयले. ओके आनी आपयले आनी म्हणून लागलो इट्स विजा. अमके दिसान आपयले आमकां विजा मारली सिटी आनी विजा बीन दाखयली आनी तेमी पासपोर्ट पोतून येयली, कळना. सगळ्यांक गेले 5-6 जाण कितके आहलो आनी मागीर जालें. मागीर जायत वक्तान मागीर हेंची खबर ना. एक मागीर थोडे दिसांनी आमकां खबर येयली, पुलिसान फोन मारलो कोणा एकल्या. म्हणजे आमी ते टिमी आहलो चोय ते ग्रुपांत एक कोण फोन मारलो, तुमगे पासपोर्ट मेळ्ळ्या आनी ते मनीस फेक म्हूण, कळना तुका. ते एजंट फेक, ते दाणाय. मागीर भायर बी हुंय दाणाय म्हणून लागलो, कळना तुका. कितें कोतले, सगल्यांनी पासपोर्ट तेंको आहा, कळना तुका, सगल्यांचे आकांत. मागीर आनी ते आहाय बॉम्बे. तेच तांकां एजंटाक पुलिसांनी दवरलो आहाय आनी ते बॉम्बे आहाय आनी कांय उपाय ना. मागीर कितें केलें, सगळे आमी डायरेक्ट सो एंटनी बरें गेले घरा कडेन, कळना तुका. होच मेन आमकां हेल्प करपी आहलोलो आनी कोण मेळो ना आमकां. सो आमी तेच बरें गेले आनी तेका सांगलें सर एशें जालां, कळना तुका. तो म्हणूंक लागलो भिनाका म्हणूंक लागलो. सगळें सांगिल्लें आनी दुसऱ्या दिसा वा तिसऱ्या दिसा आमी ट्रेनीन कितके गेले सर. ट्रेनीन कितके गेले आनी आमी डायरेक्ट अमरनाथ तें. सो अमरनाथ आमी कोणा थिंगा शेजऱ्या ती आंबेलीची ती अमरनाथ रावता थिंग रावले आनी नेक्स्ट डे मॉर्निंग आमी डायरेक्ट पुलीस म्हणजे स्टेशनाचेर गेले. चोयले हे सगळे जेली आहाय थिंगा, कळना तुका. सगळे जेली आहाय आनी तेमी आमकां सगळी पासपोर्ट दाखयली. पासपोर्टीचे तो म्हणूंक लागलो ही विजा आहा ती फेक म्हणूंक लागलो. अशें करून काडी स्टिकर काडो, कळना तुका. ते म्हणूंक लागलो ही फेक आनी एक्चुली विजा माताय ती म्हणूंक लागलो येता आसतना पेज पिंजोवंक जाय.
सो ही स्टिकर सारको येवपा लागलो. सो तांकां मागीर सरानूय रिक्वेस्ट केलें जायतें सोजमायलें ओके. आनी मागीर तें आमगेलें कोर्टां पडलें. कोर्टांसून आमकां एडवोकेट दवरूंक पडलो. थिंगा जायत्यो रातावड्यो जाल्यो. उणें 2 दीस म्हूण थिंगा आमी स्पेंड केले बॉम्बे कळना. आनी तशें ही तो पासपोर्ट मेळना न्हू, जायते लफडे जाताले. सरा लागून पासपोर्ट मेळ्ळी ओके. तेन्ना म्हाका इंटरव्यू कॉल येयलो कळना. सो तेका लागून हांव सराकूय देव बरें कर म्हणटा कित्याक तेका लागून म्हणल्यार त्या पॉयंटाचेर न्हू मारियो म्हाका एक तुवें आतां हो उगडास केलो म्हूण एक संदेश दिवपा जाय आमच्या गोंयकार भुरग्यांक. हे फेक कितकोन चलत ते हे आमी दुसऱ्यांकूय कळो बरें गोंयकारांकूच. एश कोन्न हिंगा अमेरिका UK आनी स्वित्झर्लंड जर्मनी बा धाटाय म्हूण हो गल्फा धाटाय म्हूण बेश्टे वॉट्सॅपाचेर जेन्ना ते फोटो धाटाय न्हू विजा येयल म्हूण वॉट्सॅपाचेर फोटो येता तेजेर रावंक जायना. आनी कित्याक रावंक जायना तें सांगता तुका. हे विजा एक्चुली मानाय पळय सो ते देवा आर्गा तेम तुगे पासपोर्ट डिस्ट्रॉय जालो ना. पासपोर्टीचेर तेमी स्टॅम्प कोन्न मारलो ना म्हूण तेम तो स्टिकर मान तुगे पासपोर्ट सेफ जाली. तेम कित केलें स्टिकर घेयला आनी तो पासपोर्टीचे मारला आनी तेजे फोटो काडून तेमकां धाडले झेरॉक्स कितकाय तेजी मल्टी झेरॉक्स काडले तेमी. सो तेमकां ते रियल दिसो लागले ते विजा आहा एश म्हूण. पूण ती विजा एक्चुली पासपोर्टीच्यान हाडलोली तो स्टिकराचेर हाडलोलो. लकीली बर जालें तो स्टिकर निकळोन येतालो. तेचो माल म्हूण तुमगेली पासपोर्ट सेफ नाजाल्यार तुमी चोग जाण इफ आय रिमेंबर पांचवो हांव नको कोण तो ते चोग जाण आमचे गांवचे. आनी ह्या चोगायकूय लागोन जेन्ना हांव मुखार सरलो तेन्ना मुगे एकलो फ्रेंड आहलोलो बॉम्बे एक्चुली तो पुलिसी आहलोलो. सो तेगे सपोर्ट घेवन तेणें आमकां जाय तो सपोर्ट करून देवान आर्गा तुमकांय साल्वार जाले. आयज त्या पुलिसाचो उगडास करया आमी कारण तोय नासलो जाल्यार आमकां जायते त्रास जाताले. कितें सगळें डिलींग अंबरनाथ टू उल्हासनगर जातालें. सो एनी हांव पॉयंट काडलो बरें जालें. गोंयकारांक चतूर रावपाकूय हे बरी शिकवण. इस्कॉल कशें जालें तुगेलें स्कुलींग चायल्डहूड रेजिना डायरेक्ट मागीर बोर्डिंगाक हाडलो. मोनिका बाय तुगे स्टोरी सांगया. तूं गांवांत खंयचे? हांव गांवान फातोर्डाचे. अच्छा विजय सरदेसाय हय आनी वी फॉर फातोर्डा. आनी मुगे स्कुलींग म्हळ्यार फर्स्ट म्हणजे गव्हर्मेंट स्कुलान हांवें मुगेलें प्रायमरी स्कुलींग केलां. आनी मागीर तेच मुखार हांव सेंट रेजस कॉन्वेंट हायस्कूल राया गाणपोका कॉन्वेंट स्कुलान हांव शिकलां. आनीक मुगेलें हायर सेकंडरी हांवें मल्टीपर्पज तितून केला. आनी मागीर तेजे मुखार हांवें जायते कोर्सीस केले लायक हेअर एंड स्कीन केअर केलें. मागीर टिचींग कोर्स केलो आनी मागीर तेजे फाटल्यान मुगे सगळे कोर्सीस बी जाल म्हणटरीच हांवें मुगे एक स्टोरी सांगलो की हांव दुबय वचपा म्हूण गेल्लें. सो अंडर एज आहा म्हूण तेमी म्हाका पोतून धाडलें कित्याक म्हाका विजा धाडलो तो स्पॉन्सरशीप ते कोण मेळना म्हूण तेणें म्हाका हावसमेड विजा म्हूण धाडलें. सो थिंग कितें एअरपोर्टाचे प्रॉब्लम जाले. सो मामी ती म्हाका पावून येयली एअरपोर्टाचेर घार पावत म्हळ्यार हांव पोतून येयलें घरा. सो बरें फील जालें म्हाका की म्हणजे आमी बी वेल टू डू फॅमिली नो मामी तेजे फाटल्यान हें करून हांव पावलें. सो कितें जाता जेन्ना आमी गोरीब आसताय न्हू सो आनी घरान व्हडलें म्हणटरी म्हजे फाटल्यान आनीक 2 जाण भाव आहाय. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुजेर आहली सेफ थँक चोवपा. आनी ल्हान आसतना डॅडी मेल्लो. सो हे चिंतून हांव गेल्लें मुखार सरलें की भायर ल्हान आसतना भायर पडलो आनी मारियोलाय घडी ल्हान आसतना भायर पडलो. सो मागीर ती म्हणटा जालें. मागीर म्हाका इंटरव्यू जाले पंजाब फादर पिलार फादर्सांगे स्कुलान जॉब्स जाय म्हूण. सो मागीर हांव थिंग गेलें पंजाब एंड सो 5 years हांवें थिंगा तेंगे CBSE स्कुलान शिकयलें. तेजे मदें मागीर मारियो मेळ्ळो. पार्सेल ओके सर ती खबर ना पार्सल दिन धाडले कितें जायत पुसा पार्सल दिन धाडले एक दुसरे पार्सल घेणे सो
तेच भितर मारियो मेळ्ळो आनी मागीर 3 वर्सां आमी मोगान रावली आनी मागीर आमी काजार जाली. आनी तुगे भावना भयणो कितल्यो? हांव एकले आनी दोग जाण दोग म्हजे भाव ल्हान भाव. ओके. माय आतां सद्या कितें करता? माय आतां सगळें खबर आहा आसली मारियोन व्हिडिओ घायल तेचेर की मायक ते हिप बोनाचें ऑपरेशन केलां आसा सो ती आतां म्हजे बरें. हांव जाणा पूण मुगे फॉलोअर होय. मुगे आनी मारियोगे सगळे फॉलोअर सेम नाही सेम नाय. तेका लागून. ओके. सो माय मुगेली आहा घरा कडेन आहा म्हजे भुलेको आहा सो ती कंप्लीट बेड रेस्ट दिलो आहा आनी 1 म्हयनो लागता म्हूण सांगला चलपाक. आनी मारियो तुगे मायगे माय कितें करता? आमकां तुगे मायगे हांव जाणा पूण जाणा वय फोटो ऑडियन्स ना ना पूण मुगे मायन जायते म्हळ्यार त्रास काडले चड त्रास काडले आमचे पासत सारकी चड काम बरयली कळ्ळें तुका. सो ते हांवें सांगिल्लें हांव बोटीचेर स्टार्ट जालें म्हणटरी मुगेलें वचपाची जर्नी ते हांवें सांगिल्लें 10 वर्स केलें ती पुरो आतां हांव चोयतां हांव सांबाळटा तुका तुवें 10 वर्सां ल्हान आसतना आमची सांबाळ्ळें. सो ही आतां मुगेली तुका चोवपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी कळ्ळें. ते सायडल्यान मागीर फाटल्यान कडेन दिसती पडटा तुमकां माय स्नॅक्स आसतलें. ओके. आसोल आंबेली येयलो जाल्यार माय स्नॅक्सान येवपाक विसरनाकाय. व्हेरी गुड कन्फेक्शनरीज आनी बरे सँडविचीस क्रॉकेट सगळें बरें मेळटा. सगळें मेळटा. आय थिंक मोर दॅन 10 इयर्स जालीं आतां आमी हें चलयताय आनी आख्खें होम मेड. ओके. सो म्हाका एक वीश आहली एक बिजनसमॅन जावपाची प्लस कित्याक बोटीचें थंय सांगूं जायना तुज्या आनी कितें जाय तें कळना तुका. सो बोटीचें एक्सिडेंट जालें घराको व्हरलो काम ना. सो हांवें कितें चिंतलें सो म्हाका सायड बिजनस म्हणजे आनी कितें तरी आसतलें हांव घराको बेकार उरलो जाल्यार सो एक कितें तरी चलयतलो. मांयक सांगिल्लें मांय तूं रेडी आहा म्हणजे हांव एक कितें बिजनस चलोवपा लागलो जाल्यार ती म्हणली ओय हांव रेडी आहा म्हणून लागली कळ्ळें तुका. मागीर त्या दिसांनी पंचायती हेचो हिंगा कांय आसना हिंगा. सो एक शेड कितके आहलोली सो आमी ती 3 शेड कितें आहल्यो 4 कितके सो ते आमी ते बांदून घेयल्यो. ओके. परमिशन बीन घेवन पंचायती कडेन मागीर मांयक म्हळें म्हाका कितें तरी ओपन करूंक जाय कळ्ळें तुका. सो ती म्हणूंक लागली मागीर चल हें घेयलें एक शेड घेयली धाकलीची आनी हांवें म्हळें चल गे सामोसा तरी इंकी घे म्हणलें कळ्ळें तुका. सो ती म्हणूंक लागली चल करया. आनी ती आर्ट आहली कित्याक आमगेली पापाय गेलें मामाय गेलें हॉटेल आहलें तामीट म्हणटा गेलें कळ्ळें तुका. सो ती थिंगा सामोसा बी सगळें कोताली आनी भाजी बी कोताली कळ्ळें तुका. सो ती म्हणूंक लागली करया चल मुखार सरया कळ्ळें तुका. आतां सामोसा जी आमी स्टार्ट केलो तें आमी मोर दॅन 20 आयटम्स माय स्नॅक्सांक कोताय. मोर दॅन 20 आयटम्स. तशें मोनिकाय आमगेलो बीग सपोर्ट मायक आदार कोता. ती दोग ती सासमाई आहा ती मेळोन आमी सगळीं एकवटान हें जेवण रांदून स्नॅक्स कोताय. तुगे ह्या पॉयंटांतल्यान म्हाका 3 वस्तू हायलायट करपाक जाय. पयले सगळे आमगे गोंयकार तारवट्यांक वी हॅव टू टेक अ लीफ फ्रॉम वॉट मारियो इज डुईंग. आमी तारवार वयताय खरे तारवार गेलो आमचे बॉर्सान 2 पयशे येताय खरे बट एक सायड बाय सायड इमर्जन्सी एक पॅराशूट अशें ओ इमर्जन्सी धरया लायफ बॉय आमगेले ओन बिजनस केसलेय जावन तें बारीक मोठे आमी करया आनी कितें जालें एक बॅकअप सांबाळया. विथ मारियो हॅज डन लायक अ गुड इंटरप्रिनरशीप तेणें ओपन केली. दुसरें म्हणल्यार मारियोचो तेजे मायचे थंय मोग आनी तेगेलो तो डायलॉग 10 वर्स ती सिरीज केली उलय ती तुका जोर तूं नॉट बाय नंबर्स आनी त्या भायर इतलेय भुरपणसाण ताका वाडयलो जाल्यार तेगेलें मन इतलें साप आहा की जल्मान हाडून कामा वचपुसान ही 20 वर्सां त्या भायर 10 वर्सांनी काम केलें. तो एक आवय बापूय एक भुरग्याक जर तो 25-30 वर्सां आपल्या हांक्यान दवरून देखभाल करता मोग दिता जाल्यार भुरग्यांनी सगळ्या आवय बापायक सांगता तशेंच त्या आवय बापायक भुरग्यांकूय सांगता दिस इज युअर एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी नॉट फॉर बाटर सिस्टम. तुवें 2 वर्स म्हाका चलो हांवें 2 वर्स तुका चोयतलो ना. दीस गोज बियॉन्ड डेट. आयज आवय बापाय आपल्या भुरग्यांक 25-30 वर्सां पळयताय चोयताय मोग कोत्ताय
पूण भुरगीं आपल्या आवय बापायक एक 5 वर्स पासून चोवपा रेडी आसनाय. सो हितूंतल्यान तेंय शिकया आमी. आनी तिसरें म्हणल्यार द कॉन्फिडन्स ऑन वीच आमी एक घरा कडेन आमगेले वचोन सोफाचेर पर कॉन्फिडन्सान बसताय, कोदलीचेर कॉन्फिडन्सान बसताय, त्या कॉन्फिडन्सान मारियो मोनिकाचेर डिपेंड जाता. आयज तेंचो तो मोग हालतीपण. आनी वन सॅल्यूट टू मोनिका. तुगे ती घोवा माय म्हण तुवें केन्नाय चोयलना म्हाका जाल्यार दिसता. जे दिसाक सर हांव काजार जावन भितर सरलें त्या दिसासून मामीन मारियो मामीन म्हाका आपल्यागे चोड अशें म्हूण एक्सेप्ट केलें आनी तेच भशेन मामीक हांवें मुगे माय म्हूण एक्सेप्ट केलें. आनी आयज पासून ना म्हूण मामी म्हजेर तापोवन उलयलना ना म्हूण हांव मामीचेर तापोवन उलयलना. सो एकमेका पुलीक सारकें आमी एक चोडू आनी माय कितकोन आसता ते भशेन आमगेले आय एम अ विटनेस सांगपा म्हणल्यार बिकॉज हांव जायते फावटी तुगे घराको येता आनी हांव तुमचे मोग चोयता. देर इज नो डावट अबाउट इट. इट इज नॉट सुपरफिशियल. वयल्या वयर न्हू तो. नॉट ओन्ली दॅट एक पावटी कोणेक हांवें चोयलां भुरगीं हिंगा थिंगा भोंवयता जाल्यार ती मांयक आनी पायक माय आहल्या मांयक घेनच नाय. हो तेगे पार्ट अँड पार्सल ऑफ हिज लायफ. तुमी ते घेवन बाराबर भोंवताय सगळ्याक. ते जावं तो मोठे भाशेन तुमकां एन्जॉयमेंट आसाय ना हॉलिडे आसाय ते ती आसता. जाल्यार त्या दिसान रिसंटली आय थिंक यू ऑल वेंट आउट ऑफ इंडिया ना दुबय गेले. दुबय. तेतूंतूय आय सॉ दॅट शी वॉज देर विथ यू ऑल. तुमचे एक हाऊसमेड अशी घर सांबाळपा म्हणून फाटल्यान दवरनाय. शी इज नॉट लायक युअर वॉचमॅन. जायते फावटी भुरगीं आवयक बापायक चोयत म्हणटाय पूण इंटरनली तेंचो आनी एक थॉट आसता. एक राखणदार मनीस जाय म्हूण करप. थोड्यांक गेले ते भाशेन विचार आसताय घोडेक. सो दे यूज देअर ओन पेरंट्स ओनली फॉर सच थिंग्स. सो कॉंग्रॅच्युलेशन करता तुका आनी देवाक हारगाय आनी देवा कडेन मागता गोंयकार आमची सगळीं भुरगीं आपल्या आवयक बापायक दे शूड एक्सेप्ट अँड ट्रीट देअर पेरंट्स एज पार्ट ऑफ द सिस्टम लॉंग आफ्टर इवन द मॅरेज आनी तेंची नातरां पोतरां जावपासून. सो गुड. तेजेर तुका शाबासकी दोगांयकूय. थँक्यू. आता मोनिका बायेचो एक स्पेशल गुण म्हणजे तेका लोकांनी निवडून हाडलो एक पंच म्हणून बाय डिफॉल्ट. तेणे केन्ना चिंतूकूच ना ते पंच जातले म्हणून. आमी मातशे फाटीक पडले तेच्या बट तेणे एक्सेप्ट करून शी हॅज मेंटेन्ड हे पंचाचो जे पोझिशन आहा. शी स्टूड बाय हर प्रिन्सिपल्स आनी अंडर हर इट्स अ प्राऊड मोमेंट. दिसो धाकटिकेट बाबाचो स्टॅच्यू तेज्या वॉर्डान आयलो आनी तेजो जायतो सपोर्ट आहलो. तेजेर तुजें कितें म्हणलें पंच जावपाचें आनी कितें एक्चुअली पंच आनी लोक कितें म्हण लोकांक जेन्ना कळ्ळें आनी हेतून म्हाका मारियोचोय सपोर्ट आहा. तो म्हणपा लागलो म्हणजे तूं बस इलेक्शनाक आनी एक फावटी बसून चोयाक ओके सिस्टम कितकोन चलता कितें तें. आनीक मारियो म्हणटा गेलो बोटीचेर आनीक इलेक्शनाक बसल म्हणटरी जायते जाण म्हाका म्हणपा लागले आमगे वॉर्डाची की आमी ओपोजिशनाक आनी कोणा बसयनाय कित्याक आमकां तुजेर ट्रस्ट आहा. सो तेका लागून हांव अनओपोज्ड म्हूण म्हगेल्या वॉर्डान निवडून येयल्लें. ओके आनी आयज पासून हांव म्हगेल्या वॉर्ड मेंबर्स आनी सगळे म्हगेल्या वॉर्डा लोकांक लायक हांव केन्ना नॅगेटीव अशें म्हूण रावल ना. सो तुवें सांगपा गरज ना. पॉलिटिकली सगळे दळ मुगेले आसताय. देर हॅज नेवर बीन एनी कॉन्ट्रोवर्सी तुज्या वाटेन आनी यू हॅव बीन मोस्ट अवेलेबल फॉर डिफिकल्टीज लोकांक आनी कसली कॉन्ट्रोवर्सी तुजी ना. सो ते नेगेटीव सोड. तूं कसले कॉन्ट्रोवर्सी पडना. तूं सगळ्यांक बाय बाप घेवन चलता बराबर. आनी ऑफकोर्स दॅट इज अ गुड थिंग. भुरगीं वॉट अबाउट युअर चिल्ड्रन? ओके म्हाका 3 जाण भुरगे आसात. जाणटे भशेन 2 जाण बाब आनी एकले बाय म्हगेले. तेय बरे एक्टर जावपा हाय दिसता हय दे आर म्हणजे बरे एक्टीव आहाय ते कित्याक डान्स सिंगींग व्हडलो म्हगेलो बाप म्युजिकाक आतां रिसंटली आमगेलें आंबेली फेस्त जाला. सो तो फेस्ताक वाजोवपा आहलो. सो 3 मिसाक नॉयनाक तेमी सगळे भुरग्यांनी आमगेल्या वाड्या आंबेली गांवच्या भुरगे मुखार सरलोले तेमी बरे भशेन वाजयलें. सो तो म्युजिका वाटेन म्हगेलो व्हडलो बाब मुखार वचपाचो दिता. आनी
सेकंड वन म्हणटा तो ऑर्गन शिकत जाल्यार आपण ड्रम शिकता. व्हेरी गुड. सो हांवें म्हणल्यार ताका बाबा तुवें आतां कम्युनियन घेत थिंगा, सो लेट दीस 1 year गो, सो नेक्स्ट इयर सन हांव तुका घातलें. आनीक बेबी चोया कितें करपा सोदितलें. बट तुगे एकले चेड्यागे ओन ब्लॉग हा काय म्हण हय वन ऑफ युअर सन Meriston. मेरिस्टनागे ओन ब्लॉग हा न्हू. हय, Meriston. This was started, ओके yes. गुड गुड. ओके आता फ्रॉम हियर वेर मारियो हेजे फुडें कितें नाव तुका तर बोटीर आनी तारोटी जाय ते तारोटी आय थिंक लॉट ऑफ सिमेंट सेलर्स दे नो मारियो. तूं तारवार आसतना तुका म्हाका दिसता यू आर नॉट इवन डिस्टर्ब विथ फॅमिली लायफ बिकॉज तारवार तुगे लायफ सारकें एक्टीव आसता. सो तुगे ते दीस कितको वयता ते तुका कोणाय एज इट इज युअर क्रूज लायनर्स आनी तितून मात तूं हे ब्लॉग करता आनी टायमपास जाता. सो वॉट इज युअर मेसेज फॉर ऑल द सिमेंट सेलर्स शिपिंग. सो सगळ्या सिमेंट आहाय तांकां स्ट्रेस आसता, जायतें स्ट्रेस आसता ना म्हणून कळना ताका. सो तूं जाणाय हांव शिक्षक म्हूण, सो आमकांय जायतें स्ट्रेस आसता पूण तितूंतले हांव थोडेशे टायम काडटा आनी म्हगे ब्लॉगूय करता कळना तुमकां. सो जात जाल्यार बेस्ट थिंग हांव तुमकां सांगपाक सोदता एक कितें सायड बिजनस दवरे कळना तुका. सांगो जायना केदो कितें जाय तें बोटीचेर सांगो जायना. कोणी मेडिकला प्रॉब्लम जाता वा आनी कसले इश्यू आसताय कितें तरी एक सायड बिजनस दवराय ही म्हगेलें रिक्वेस्ट तुमकां कळना तुका. आतां कितें जालें म्हणटा तूं मागीर कितें सेकंड इनकम. सेकंड इनकम आसा. ऑलवेज समथींग Yeah. टू फॉलो आनी तुगेले विजन कितें मुखार ना पंच जाल तूं मुखार कितें सरपंच जिल्ला मेंबर MLA करया. नो सर, आतां सद्या हांव मातशें ब्रेक घेवपाक सोदिता कित्याक मातशें भुरग्यांकूय टायम दिवपाक जाय म्हाका. आनीक मागीर मुखार म्हणटा मागीर चोया कितें जातलें. ते इलेक्शनाक लोकांक सुसेग आसतलो कोणें तें बसपाचें. हय, कोणाक जाय तेमी बसपाचें आनीक उदरगत जाते भशेन हाडपाची. आनीक हांव सांगपाक विसरलें म्हळ्यार लायक दीस इज आवट ऑफ वे लायफान जेन्नाय कितें येता प्रॉब्लम येता कितें जाता. सो मारियो खबर आहा आय ऑलवेज स्टार्ट माय डे विथ अ प्रेयर, rosary in my hand, and I end my day कितलेंय बिझी आसूं I end my day rosary in my hand. आनी इवन मारियो पासून बोटीचेर आहा म्हणल्यार पासून आमी मागण्यांक जेन्नाय मारियो कॉल करतात केन्नाय इवनींग टायम आनी आमी जेन्ना तेर्स जरी तर कोताय आनी तेगे कॉल येयलो जाल्यार मारियो आमकां जॉयन जाता फूल तेर्स काबार जावपाक. वाव सो एक हांव सांगपाक बुडोर इसरली. सो तेका लागून सांगता कितें लायफान कितें येवं फर्स्ट युअर पूट दॅट इन गॉड्स हँड. रेस्ट सगळें मागीर तुगेले सगळे जाग्यार पडटा बरे भशेन. सो बरी कॉन्वर्सेशन जालें आमचें आनी बरें सिंपल लायफ तुमचें दोगांयचें एलॉंग विथ युअर होली फॅमिली म्हणटा ते भाशेन तुमकां हे सावंड जाता हेजे फुडें